भाव भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. त्या वाकार देवया देवान आमकां आनी एक दीस आनी एक आयतार फावो केलो. बरे भशेन हो दीस सारूंक ताजो आदार हे मिसान मागुया. इंतसा हे मिसाचें लॉरेंस डिसोजा अक्का बरी भलायकी मागूंक नेहमीच पेडयता. मागुया तुजे पासून. मागूंक लायला रोमाल्दो वाज आयज बर्थडे. आनीक कोण बर्थडे मनयता प्रेमिकाचो दीस मनयता मागुया तांचे पासून. बो करून दुयेंती पासून मागचे एकामेका पासून मागून हे मिसान बरे भशेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवीन. आमच्या सुम्या जेजूस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. ओपुरबायेच्या भावा भयणीनो, आयज आमच्या 2 प्रांतांत आमी कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलोलो आयतार पाळटाव. ह्या वर्सा जुनाच्या म्हयन्यांत रोमा शारांत 10वो अंतरराष्ट्रीय कुटुंबीक दीस संबरमलो आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबान दर एक कुटुंब एक आपोवणें आनी पवित्रपणाक वाट म्हूण आमकां उगडास केलो. पवित्र सभेची शिकवण कुटुंबाचें वर्तेपण वळखून घेता आनी आपल्या भुरग्यांनी कुटुंबीक जिवीत देवाच्या उतराच्या उजवाडान जिवोवंक उलो करता. ह्याच खातीर हे संबरमणेचो विशय जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखूंक दिलां तातूंत तूं गोठ राव. आमकां आमचे कुटुंबीक जिविताचें वर्तेपण आनी मान राखूंक आव्हान दिता. तर आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपली जबाबदारी बरे भाशेन पालोवंक आनी आपलें कुटुंब पवित्र जिवाल आनी खुशाल करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन कृपा आनी बळ मागुया. भाव भयणीनो, आयचो आयतार फॅमिली अपॉस्टलेट जशें आमी आतां आयकलां फॅमिली पासून भेटयले. आमचे एकल्याचे फॅमिली पासून मागुया सदांच एकवटान आनी मोगान आमी जिवंक. आयची वाचपां आमकां मागण्या विशीं सांगतात. पयलें जावं तिसरें वाचप करीत पूण प्रे मागणें करात. देव जाचे लागीं आमी मागता पदवीदार देव, कांजूस मारवाडी तसलो देव न्हू तो, उदार काळजाचो. मागता पळय त्या परस सुबेद दिवंक सोदता. देफो प्रे मागात ताच्या लागीं. हें आमी मनान धरूंक हे देवा लागीं विस्वासान सदांच मागूंक आयचे मिसान शेणे म्हणून मागुया. आमच्या मागण्या देवाक मानूंक पातकी म्हण उडकून सगल्या गुन्यांचे बॉक्सून देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर परविदा देवा आनी तुमकां मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. आमचो अपराध आमचो व्हड अपराध. द्वार मरे सुखल देवदान वखदां आनी तुमकां भाव भयणीनो खातीर आमच्या सरस्वता लागीं नोकराक म्हण प्रार्थना मागता. सोरपोद बिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगलीं पातकां भोगसून सगल्यांक सस्मेच्या जिविताक पावूं. Ani shanti dasya isha hatso
प्रार्थूया. मोहिमेवन देवा, सोरपोत बिदार बापा, सदांच तुजी भक्ती करूंक, खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता. आमचे आसमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक बसून देवाचें उतर आयकुया. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आमालेकीत लोक आयलो आनी रेफिदीम म्हणटा थंय इस्रायलाचेर तांणी आक्रमण केलें. मोइजेसान जोसुएक म्हणलें, थोड्या मनशांक विंचून काड आनी फाल्यां आमेलेकितां कडेन लढाय करूंक भायर सर. इतलें म्हणसर सोर्वेस्पराचो दांडो म्हज्या हातान धरून हांव दोंगराचेर तोकशेर रावतां. जोसुएन मोइजेसान सांगलोलें तशें केलें. आमेलेकितां कडेन लढाय करूंक तो भायर सरलो. त्या म्हणसर मोइजेस, आरोन आनी हूर दोंगराचे तोकशेर गेले. आनी जेन्ना मोइजेस आपले हात उबारून दवरतालो तेन्ना इस्रायल जिखतालो. मोइजेसाचे हात तोकले तेन्ना ताणें ताचे शी एक फातर हाडून दवरलो आनी तो ताचेर बसलो. आरोन आनी हूर मोइजेसाच्या हाताक धरून रावले, दोर एके वाटेन एकलो. आनी अशे दीस पडो पर्यान ताचे हात तीर रावले. हे भाशेन जोसुएन आमेलेकेचेर आनी ताचे पोरजेचेर तोरवारीन जोयत वेले. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब गावून जातलो. सोर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. अनेक पावटी गावूया.
Sorvesporan rusa sorgani sonsa Tachita yetamakara पर्वतांचेर म्हजे दोळे उबारून लायता थंय तावन म्हाका आदार मेळटलो सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार ताचे तावन येता म्हाका आदार जबाब Sorvesporan rusa sorgani sonsa Tachita yetamakara तो तुजे पांय आडलूंक निसरूंक दिना जावं तुजो राखणो तो कदींच न्हिदचो ना इस्रायलाच्या राखण्याक न्हीद ना जेम ना जबाब Sorvesporan rusa sorgani sonsa Tachita yetamakara सोर्वेस्पोर तुका राखता तुजेर आपली सावळी घालता सोर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक उबो आसा दिसाचें तुका वत लागचें ना आनी रातचेर तुजेर चान्नें पडचें ना जबाब Sorvesporan rusa sorgani sonsa Tachita yetamakara सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सोर्वेस्पोर तुका राखून दवरतलो तुज्या जिवाचो राखणो तो खंयच वच आनी परतून ये आतां आनी सदांकाळ तो तुका राखता जबाब Sorvesporan rusa sorgani sonsa Tachita yetamakara बागयोन पावलून तिमोताक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप प्रितीच्या जें तूं शिकलाय आनी जें तूं राखूंक दिलां तातूंत तूं गोट राव तें कोणाक कडसून तुका घुमून आयलां तें तूं मनांत दवर तूं भुरगेपणार सावन पवित्र पुस्तकां शिकलाय जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उदेशी तारोणांक पावयता तसली शिकोवण तुका दिवंक तांकां तांक आसा सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां तें शिकोवन दिवंक चुकी काडून दाखोवंक लोकांक निटायेर हाडूंक तांकां प्रमाणीकपणान वाडोवन उपकारता ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामांक पुरतो जावंक पावता देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या क्रिस्ता जेजू मुखार ताच्या येण्याच्या आनी ताजी राजवटकेच्या नांवान हांव तुका हो हुकूम घालतां ताचो निरोप पोरगोट कोर वखदां आनी वखदां भायर परतून परतून सांग विवाद करून मोनांत रिगोय कोट काडून दाखय तांच्या गिन्यानांक उलो मार पूण सगळे सोंसणिकायेन आनी शिकोवन दिवच्या मनान तशें कर देवाचें उतोरें देवाचे ओडकार सगळीं उबी रावया उद्गाराचें गायन आमी गावया B8 पान 24 B8 पेज 24 पयलो आनी दुसरो श्लोक Sorvesporan Soy sorvesporan Soy sorvesporan Gesù papace utorku Dacia bogaci komorca Gesù caro cantus vartu Amta papaci pamuche Sorvesporan
Sorbis Sorbis por तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. Luca pormoni, Gesù Cristo c'è subordoman. महिमा तुका सुमिया. शिष्यानी सदांच मागणे करचें आनी जीव सोडचो न्हू म्हूण जेजून तांकां वची एक ओपार सांगली. एका शहरांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशांची विद्या नासली. आनी त्या शहरांत कोण एकली विधवा आसली. ताची येवन येवन ती अशी मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तेजें आयकलें ना. तोरय मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना, मनशांची विद्या हांव धरिना खरो, पूण विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिजो न्याय कोत्तलों. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातेली. सुम्या जेजून अशें म्हणलें. त्या खोट्या नितीदारान कितें म्हणलें ताची चतराय दवरात. तो देव आपणाक दीस रात उलो मारतल्यांक विंचलेल्यांक न्याय करून तांकां निवारचो ना, तांकां सुश्णेकायेन तान दिवचो ना. वय, तो तुमकां बेगीन निवारतलो म्हूण खरेंच हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो पळय तेन्ना ताका संवसारान भावार्थ मेळ्ळो सो तुमकां दिसता. क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें. वकानी तुका क्रिस्ता. वचा. भाव भयणीनो, अमेरिकाक चिकागो म्हटलेलें एक फामाद शार आहा. ताका म्हणटात 5th फेमस सिटी ऑफ अमेरिका. जायती एक्टिविटी चिकागो शारांत चलता. एका इस्कॉलान, हाय स्कॉलान एक टिचर न्हंयत भितर सरलेली. मेरी, नांव तिचें मेरी. हाय होप्स, जायते चिंतप घेवन इस्कॉलान भितर सरलेली. अशें शिकयतली, भुरग्यांक अशें करतली, अशें वाडयतली, अशें जायतें शिकप चिंतप घेवन इस्कॉलान भितर सरली. पूण अनफॉर्च्युनेटली जे क्लास तिका मेवली ते क्लासीन एक भुरगो मस्तो, काळजान वायट न्हू, बरो, पूण उडवडो, डिस्टर्बींग द होल क्लास. उठ्ठालो, नाचतालो, भोंवतालो, टिचरीक कसलीं क्वेशनां करी, जायतें करी. हे मेरेन त्या भुरग्याक बील ताचें नांव ताका जायते फावटी कुशीन आपोवन सांगलेलें, बरे भाशेन राव, बरे भाशेन चल, बरो भुरगो तूं. पूण तो सुदारलो ना. केन्ना तिच्या मनान येयलें ताची कंप्लेन करूंक प्रिंसिपलाक वचोन. पूण दुसरे वाटेन चिंतताली, कंप्लेन केल्या फुडें अदीक पास्ट ही मे बिकम वर्स, अदीक बरी कंप्लेन कोन्ना सांग. ताचे पासत ती मागताली टू प्रे फॉर हिम. एक दीस सकाळीं फुडें बेगीन क्लासीन आयली आनी बेगीन क्लासीन आपल्या मेजार बसोन एक पेज काडून बुकांतली कितें बरयता. आनी बरयता आसतना हो बील पावून सरलो. डायरेक्ट टिचरीशी येयलो, गूड मॉर्निंग टिचर, कितें बरयता. ताणें पळयलें कितें बरयता पळय तें शॉर्ट हँड. हें शॉर्ट हँड कितें बरयता टिचर? ए प्रेयर. हांव एक मागणें बरयता देवाक. आनी बिलान ताका कळटालें देव शॉर्ट हँड समजता. वय, फकत समजच ना न्हू, तें प्रेयर बरयता. यू कॅन इवन आन्सर दॅट प्रेयर अशें टिचरीन सांगलें. आनी ते प्रेयर काडले, आपणाच्या बुकान घातली, बोर्डार गेली बरोवंक. बील थंयसर रावलो, वसोंक ना. टिचर पळयना पळय तेन्ना प्रेयर काडले, आपणाच्या बुकान घेवन गेलो. टिचरीक खबर ना प्रेयरची. आतां वर्सां सरोन गेली. About 25 years later, बील व्हडलो जालो, शिकप दुसरें करून बिजनसमॅन जालो, गिरेस्त जालो, व्हडली पदवी चलयतालो. टिचरी रिटायर्ड जाली. एका दिसाकूय तो आपणाचे आदले बूक, ओल्ड बुक्स
पळयतालो गोईंग थ्रू द ओल्ड बुक्स. पळयता आसतना ताका टिचरीची ती चीट मेवली, प्रेय मेवलें, ताका समजलें ना. आपणाच्या कंपनीन गेलो, ऑफिसान गेलो आनी सेक्रेटरीक आपयलें. सांगलें सेक्रेटरीक हें प्रेयर बाय इवनिंग ट्रान्सलेट कर, रायट द प्रेयर प्रॉपरली आनी म्हाज्या मेजार हाडून दवर. सेक्रेटरीन प्रेयर येयलें, आसली. ताका सांगलें इट्स ए पर्सनल प्रेयर. इवनिंग हाडून बरोवन मेजार दवरलें. बील सांजे इवनिंग ऑफिसान येतोच तें प्रेयर घेतलें आनी प्रेयर ताणें वाचलें. आनी प्रेयर कितें म्हणून आसलेलें, टिचर देवा लागीं मागता, लॉर्ड टच बील, ही इज व्हेरी गूड एट हार्ट. काळजान एकदम बरो. ही कॅन आयदर बिकम गूड, व्हेरी गूड, or he can either become very bad. दोनी वाटेन जावं येता, पूण टच. प्रेयर वाजेन हांव फुडें बील सगलो एक्सायट जालो. कित्याक आतां आदले भाशेन ना तो. आतां व्हडलो मनीस जाला, बिजनसमॅन जाला, बरो जाला, ग्रेस जाला. प्रेयर बॉल्सान घातलें आनी गेलो. पोत्तून काडून वाचतालो. वाचले उपरांत ताच्या मनान जालें हे टिचरीक हांव सोदून काडटलो. आतां ती घडी जाणटी जाली आसतली, खंयचो रावता आसतली, आय वील फायंड द टिचर. कित्याक हांव आतां बरो जाला मागण्यांक लागून तिच्या. आनी सोदून फायनली टिचर ताका मेवता. आनी टिचर मेळ्ळे उपरांत तो इंट्रोड्यूस करता, टिचर डू यू नो मी. खूब तेंप जालो, बिलूय व्हडलो जाला, टिचर जाणटी जाली ना. आय एम दॅट बील, मस्तो बील. क्लास डिस्टर्ब करी पळय तो प्रेयर काडटा. युअर प्रेयर हॅज बीन आन्सर्ड टिचर. हांव आतां मस्तो ना, हांव आतां व्हडलो मनीस जाला, ग्रेस जाला, फामाद जाला, बिजनसमॅन जाला, मोटराचें बिजनस चलयता. ऑल बिकॉज ऑफ युअर प्रेयर. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें कर. मागण्यांक लागून हांव बरो जाला अशें बील टिचरीक सांगता आनी उपरांत वेता इश्टारो. आयज पयलें आनी तिसरें वाचप गॉस्पल आमी आयकलां. दोनूय वाचपां मागण्या विशीं. पयल्या वाचपान आमी आयकलां इस्रायल परजा फ्रॉम इजिप्ट प्रॉमीस लँड काना वेता. 40 years तांकां लागले, 40 वर्सां आख्खो डेजर्ट पास करूंक. ते एक पोरजा, थोडो लोक न्हू तो. पोरजा अबावट 6-7 lakhs लोक, ते भायर जनवरां आनी हें आनी तें आख्खो डेजर्ट पास जाता. आनी पास जाताना जायते गांव पास सांग चिंतता ती. जायतो लोक वाटे तांकां आडकोड घालता. आयज आमी आयकलां अमालेक हे गांवचो लोक उबो जाता तांच्या लागीं झगडोंक, तांकां आडावंक. जेन्ना अमालेक गांवचो लोक झगडोंक येता, मोजेस आपणाच्या सेक्रेटरी जॉशुआ ताका सांगता एक फौज तयार कर आनी तांच्या लागीं झगड. मोजेस देवा लागीं मागता वॉट टू डू. देव सांगता दोंगरार यो आनी माग, प्रे. आनी मोजेस दोंगरार वचोन आपणाचो दांडो वयर काडून देवा लागीं मागणें करता. जायतो गो तात वयर काडटा, आत ताजे दुखतात, व्होंवतात. उपरांत ताजो भाव एरन आनी सेक्रेटरी हूर दोगूय येतात सायडीन, आत एक गोड धरता. आत वयर धरून मागणें करता म्हणसर इस्रायल जिखता. आत सोकला देंवयतना इस्रायल पिड्यार जाता. तो तरी आसतना आत वयर धरून मागणें करून इस्रायल जिखता अमेरिकेच्या लोकां वयर. जैत वता मागण्या विशीं. शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता एका नितीदाराची खबर, ज्यूज. ताका देव ना, धोरण ना, कांय ना. देवाकूय तो भियेना. उनीत करून जायत्या नाटकां करता. पूण तेका रान बायल आसलेली शेजाराक ताज्या तायशीं येता सद्दां, म्हजी नीत कर. म्हजो शेजारी म्हाका सतायता, दुखयता, त्रास करता. कितेंय कर आनी ताज्या हातांतलो म्हाका निवार. ही पोत्तून वेता पूण तो आयकना. फायनली तो चिंतता ती जीव खाता, म्हजो जीव हान काबार करतली, हांव तेजें आयकतलो, तेजी न्यायानीत करतलो आनी फावो तें तिका हांव दितलो. कोत्ता न्यायानीत, फावो तें दिता. आनी जेजू सांगता पळयलां तुमी हो नितीदार जाका काळीज ना, देवपण ना, देवस्पण कांय ना, पूण तो तेजें आयकता. अशें तर मनीस करता, देव कितलो आयकोचो ना. Therefore,
आमी मागणी कोत्ता देवा लागीं हो देव कोण दिसता खूब पावटी आमी चिंतता हो देव कांजूस भायर सराना तेजें कांय ताच्या लागीं मागतलो जाल्यार दिगा 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 म्हणून जीव हांव जाय अशें चिंतता जायतो लोक चिंता घडये तशें आमी 13/9/5/9/9 करूंक जाय नाजाल्यार भायर सराना तेजी जेजू आमकां सांगता मोगाचो बापूय हो नितीदार मनीस तो रोशे देव कितलो मोगाळ देवा लागीं दिवंक घोडटा देव दिवंक सोदता देव जेनरस उदार मागात आमी मागूंक नका वी नीड टू प्रे मागतना आमी मागता त्यो वस्तू सारक्यो ना घोडे म्हणटो जेजू आमकां सांगता प्रे हे देवा लागीं मागात विस्वासान मागात बऱ्यो वस्तू दिल्या बगो रावचो ना आयज ना फाल्यां दितो थोडे फावटी देव आमचे तिरासन पळयता हाव कंटिन्युअस आमी प्रे ऑगस्टिनाची माय मोनिका ताजे पासून मागताली फॉर 18 years 18 वर्सां थमान आसतना मागताली आनी फायनली 18 वर्सांनी हो पूत तिजो क्रिस्तांव जालो पाद्री जालो बिश्प जालो भाग्योन जालो मागणें तिजें म्हणटा आमी इश्टानो मागणेन देवाचेर घट विस्वास दवरया बऱ्यो वस्तू मागुया देवाच्या हातान सोडया हांव मागता पळय तें बरें दी बरें न्हू दुसरें कितें दी पूण देव दिता बरयणार आमकां सांगतात एक मागणें वयर गेलेलें रितें केन्ना सकला देवाना वयर गेलेलें फळादीक जातात गॉड गिव्स यू समथींग कितें तरी देव दिता म्हणटच मागात तो इश्टानो आमची मागणी देवाचेर विस्वासाची जावं दी आमी कितें मागता पळय तें आमकां सदां जाय पळय तें न्हू देवाच्या हातीन सोडा बरें जाल्यार दी नाजाल्यार दुसरें दी आनी तो दिता पळय तें मोगान घेवंक वावुरया म्हणटच मागण्यान देवाचेर विस्वास देवाचेर तिरासण आमी सदां धरूंक आयच्या दिसान शाणेपण मागुया उबे रावन सोतमांता म्हणया सोतमांता देवा स्वर बरयल्यार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसना जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या पवित्र आत्म्यावरील गरबीन सांबाळलो आपार मरेतान जल्मलो पांच प्लगात आनी कोस सुसले ताका क्रिस्ताक जोडलो मेलो ताका निकी केलो तो मेल्या मदें देंवलो दुसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवो जालो स्वर्गाक चडलो स्वर्ग वयला ह्या वळख्याक बसला तुवें तांचे मनसे करून येतलो सतमांता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भोवतांचो एकठाण पातकाचे भोगसणी फुडेचें जिवणपण ससनाची जिबी आमीन भाव भयणीनो आमचो देव मोगाळ उदार दयाळ मागता ते परस भेट दिवंक लागता विस्वास धरून ताजेर थोडी मागणी ताच्या मुखार घालुया पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी दर एका कुटुंबाचो हुस्को काळजांत दवरून आपल्या गवळीक मुन्यारपणांत देवाच्या उतराचेर बांदलोले गोराबे घडून हाडूंक बारी वावरूंक तांकां कुरपा देवा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका कुटुंबाच्या बरेपणान पासत वावुरतना कुटुंबीक जिवितां आड येवजण्यो काडिना जावंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा इगोज मातेन दिलोली काजाराच्या संस्कारी शिकवण आपल्या कुटुंबीक जिवितांत वेव्हारांत घालून दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान कुटुंबीक जबाबदारेन आनी विस्वाशी मोगान ती रावंक कुरपा आनी बोळ देवा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा वेगवेगळ्या कारणांक लागून कुटुंबीक जिवितांत तुफानां उपरासलोल्या गोराब्याच्या वांगड्यांनी उक्त्या मोनान बोगसोण्याच्या काळजान आनी समजिकायेन एकठांय येवन काजाराचो साक्रामेंत राखूंक आनी सांबाळूंक देवा लागीं मागुया
आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. बापा मोगाडा तुजे रिस्पात्योन तरी मागणी तुजे मुखार आमी घाल्या, पूण आमच्या जोण्याकलेच्या काळजान मनान आनी जायतें मागचें आसा. आमकां कितें बऱ्याक पडटा तें फावो कर. सदांच तुका मानता तसलें बरें जिवीत आमी जिवंक आमकां आदार दी. आमी मागता तेच तुजे पुता जेरुच्या नांवीन. आमेन. बसून भेटून गीत गावया वसा. भेटून आमी गायन गावया. माफी मागता हांव, शांती दिता हांव. C22 पान 30 आनी 7. C22 पेज 37. तुझे भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोल वेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आमच्या देवा आमच्या मोगाड बापा, तुवें आमच्या हातांनी घातलेले तुज्या जण्या वरवीं कृपा तुजी आनी नितोडकाय तुजी आमकां फावो कर. सेवेक तुजे भेटयले ह्या पवित्र गुठां वरवीं आमचें मन पातकांतल्यान मेकळें कर. अशें जिवीत आमचें शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरुच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. आमचें कार्ड जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन बासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोत विदारान ससणेचे देवा, सुरकरेन सुरतां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं तुका आमी दिन बसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातके मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरेतान जलोवन घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतले आमकां सोडयलें. मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत ताणें आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गींच्या सगळ्या दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खराच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदनी पवित्र करून आमी मागता. जावं तें आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात. आपलेच कशेन कश मरण सोसूंक बेचे आदी ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुयेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान ससनीक कराराचें रगत पांच कशें बॉक्सांनी मेळच्या तुमची बसत समेस मनशां बसत ते वारोवतलें हें म्हजें उगडासा करात Babarta's good for Gotuya. Gesù vero, Gesù divota, Gesù no vero. जेजू बापाच्या मरणाचो आनी जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपाचो भोगतीपणी उगडास करता लो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका आमी समोर भिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची खुणा रगत शेवतल्या मातसो मेसता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विश्रालेच पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलीप नेरे आमचे गोंडये बापा आनी सगळे यान्निके वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पूण जिवंतपणाचो बरगां सुदरून मेल्या ते आमच्या सगळे भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी शागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोलेट मुखार मोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मारी देवाचे माये संगती बेगीन धरम दोता आनी सोरकाणी तुका मानवल्यांत सगळे भोगता बरोबर ससणीच्या सुखान आमकां वाडो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेच जेजू वरवीं तेच जेजू सांगता तेच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोदविदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससणीच्या ससनान आमेन बापाक सर्गेच्या मोगान उलो मारुया आमच्या जिविताच्या देण्या पासत पूण क्रिस्तांवपणा पासत ताका दिन वासुया सरान बापाचेर गोट विस्वास धरून आमी मागणी प्रार्थना करूंक आमकां शाणेपणान बर म्हूण त्याच बापा लागीं मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं शहरांत समका येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगत आनी आमकां तायने पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान आमकां स्वस्थाय दी सर्गीच्या सुखाक आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्तुचे आनी बरोशांनी मेवत रेखता तर आमकां चुदार खुतीन चोर पांच कंसली सुडोय सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुसना सुमेश जेजू क्रिस्ता तुवें धर्म दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र विचार बावर्थाचेर दिश्ट घाल तूं कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनां सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमचे सगळे देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती
हो जेजू खरो देवाचो पूत आमच्या मागण्यांनी सदांच देवाचेर घट विस्वास वाड धरून मागणी करूंक हो जेजू आमचे थंय मागता की देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आयज जेजून आयज मोगान आपल्या जेवणाक आपयल्या सगले आमी सुभागी म्हाका पावना तुज्या एका दुसऱ्यान म्हाका भलायकी मेळटली भाव भयणी आमी सगळीं क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन गावया D6 पान 40 आनी 9 D6 पेज 49
प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या बापा हे सर्गींचे जेवणान पोतून पोतून वांटो घेवन तुझे जिवान आनी मोगान आमी वाडून शिकोत. ताचे वरवीं हे संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गींच्या गुटांचे ओदीक ओदीक सुपून समजणीक आमकां मेळूं म्हूण तुज्या लागीं मागता हांव. त्याच तुजे पुता जेरूचे नवीन बसत मातशें. काजाराच्यो चिटी देवाचे कृपेन काजार जावंक सोदता रॉकी जोझफ रुजारियो, पूत जोझफ जॉन रुजारियो आनी सिरिला रुजारांचो, जोल्माला मारगांव, रावता बेनावली, फेल्सी मेलिता कॉस्ता हिचे लागीं, धू विक्टर आग्नेलो कॉस्ता आनी दुल्सिना फातिमा इश्तिबेरांची, जोल्माल्या पणजे रावता पाद्रीबाट तालेगांव. ही तांची पयली चीट. तशेंच काजार जावंक सोदता जॉन वायलांकी विएगस, पूत कामिलो कुस्तांस विएगस आनी जुलिया पेरेगिरीन कॉस्ता हांचो, जोल्माला पोरवरी रावता सांतिसवाडो तालेगांव. एनी डिकॉस्ता हिचे लागीं धू फ्रांसीस डिकॉस्ता आनी मोनिका डिकॉस्ता हांची, जोल्माल्यान रावता थाना मुंबय. ही बी तांची पयली चीट. खेरीतपणी तांचे पासत मागुया. प्रोग्राम इगोर्जेचो फुडले मीस इगोर्जेन जातलें 9:15. खेरीत कोडोवण्यो गेल्या आयतारा दीस कलेक्शन जालां 80,650 80,650. बुधवारा दीस कलेक्शन जालां 10,380 10,380. पयल्या शुक्राराचें कलेक्शन जालां 12,500 12,500. देव बरें करूं. हे दिसांनी आमच्या भुरग्यांचे जामी चलतात मागात तेंचे पासून. शुक्रारा दीस तान गेल्या शुक्राराक हो थान केरांत पेदा सायबिणीच्या कोपेलान नव्यान सुरू जाला. दिसपटी सांजेचे 5:30 वाजता तेस मीस शर्मा. वाड्यांतल्या लोकांनी धाकटुलो वाडो तो वावरात नव्यानान वांटो घेवंक. फुडल्या आयतारा दीस कोपेलाची परब. परबेचे मीस 9 वरांचेर जातले. भुरगीं दोतोरी येतात, ते वाड्यान रावतात, दोतोन काबार जातात, तांणी फेस्ताच्या मिसाक वचूंक जाता. बुधवारा दीस 19 तारखेर आमचे बुधवारांचे 9 बुधवार सांजे ते 5:30 उपरांत मीस शर्माव आनी नव्यान मानवड करूंक नोभोशींत पियाले मोरड. 26 रोतुमाराचे पेरबेस सुकोत सायबिणीची दोबाजीक परब. ही परब कोणूय तर करूंक सोदता जायत ऑफिसान वचून मेळची. ही परब भक्तीपणी करूंक वावरया. हॉलिडेज भुरग्यांच्यो देखून भुरग्यांनी वांटो घेवंक उलो मारता. बुधवारा दीस 19 तारखेर गांवच्या वैजांक, नर्सिंग आनी दुसरो हॉस्पिटल स्टाफ तांकां खेरीत दिनवासाची मीस आसतली. तांणी जायतो वावर केला. खेरीतपणी कोविडाच्या सोमयार खूब भार घेवन ते वावरल्या. तांच्या नांवान देवाक दिनवासूंक हे मीस आमी कोत्ता. म्हणटच वैज नर्सी आनी हॉस्पिटलान काम करतल्यांनी हे मिसान जाताल्या वांटो घेवचो. 5:30 वरांचेर इगोर्जेन मीस जातलें. मिशन ऑफ दामान आमची फिरगोसकारां थंय गेलेलीं. जायतो अनुभव तांणी घेतला. म्हणटच हे तांच्या वावरा पासत आमी दिन वाचता. अनुभव घेतला तो वेव्हारान बरे भशेन घालतले म्हूण आस बाळगून रावता. येता तो आयतार मिसांवाचो आयतार. ते दिसा आमी कितें कलेक्शन कोत्ता सगळें मिसांव पासत वेतलें. तेच बरी कवरां तांकां दिलेलीं आहात. कोणाक देवना मातशें ऑफिसान हाडून दिवची. मिसांव पासत आमचें कलेक्शन उदार कार्ड जावन दिवया. फुडल्या आयतारा दीस तरणाट्यांक जमात 8 वरांचें मीस सोंपतच तरणाट्यांनी सगळ्यांनी वांटो घेवंक वावुरचें. त्या रावेर रुजा सायबिणीची परब त्या रावेर नोव्हेंबराची. पॅरिश यूथ घडोवन हाडटात यूथ फेथ 2022.
सांजे 7 वाजता इगोर्जीच्या ग्रावंडार तिकेटी घेवन तुमची येतली वावरार तिकेट काडून आदार दिवन हे फेताक आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा. आमचे PPC वांगडी आमची फिरकोज बरे भशेन चलोवंक जायतो हात भार घेवन वावुरतात. खेरीत पुणे सायबीण चलता ह्या दिसांनी आनी आमकां जायत्यो कंप्लेनी येतात हांगा लोकांच्यो. कोण म्हणटात तेंगे दिसान नाका तेंगे दिसान नाका सायबीण कित्याक वता हांव नको. हांव जायते इगोजांनी भोंवलां आमी सायबीण आलोवंक केन्ना दिनासलें कसलें कारणाक लागून. हो एक सय तुमकां बरें पडना जाल्यार उलयना जाल्यार उलोवंक म्हणटोच हांगा येवन तुमी ऑफिसान उपाधिकाराक सांगा नाकात आमी तेंगे दिसा सायबीण हाडिना आमी दुसऱ्या दिसा हाडूंक सोदता म्हणून. जाय जाल्यार वरात नाल्यार सायबीण व्हरनाकात अदीक मोल आसतलें. म्हणटच मागता तुमच्या लागीं माणावड चेंज करूंक मागी नाकात आनी हांगा सांगी नाकात. सांगला पळय ते चोडेर बरे भशेन वरात आनी सायबीणीक मान तुमी दिवंक पावतली. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडाबोड करूंक 6:30 वरांचेर व्हडलें बाट 3. दुसरें 8 वरांचेर व्हडलें बाट 1 आनी 5:30 वरांचेर व्हडलें बाट 2. बरे भशेन वावर तुमी करचो. उबे रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. तुमची सगळें आसूं. सोरपोत बेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद तुमचेर घालूंक आमेन. वतात. मागण्यान तुमच्या देवाचे गोड बाबार धरात क्रिस्ताच्या मोगान मी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार शेवटाक गायन गावया. मोग जिये पुरो इतलेंच इतलें ओ 6 पान 160 O 6 पेज 160.